धारबांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापणी विशींचो बातम्यो उक्ताडार हाडपी एकनाथ खेडेकाराच्या बायलेची ट्रान्स्फर फाटी घेवन पक्षपातीपणा करिना हे मुख्यमंत्र्यान सिद्ध करचे अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगसाचे म्हणणे। तशेंच जाणे बेकायदेशीर रितीन ही दोंगर कापणी केल्या ताचे कडल्यान बेगोबेग 25 लाखांचो दंड फारीक करून घेवचो असोय सल्लो ह्या वेळार वेंझीन सरकाराक दिलो। जाग्या वयलो रिपोर्ट गोमंतकाचे आयिल्लो आणि गोमंतका जो कोण रिपोर्टरान हो न्यूज हाडलो भायर कितका म्हळ्यार काल ऑर्डर भायर सरल्या तागे बायल म्हाका होमगार्ड डिपार्टमेंटा काम करताली ते ट्रान्सफर मारल्या फ्रॉम पोंडा टू मारगांव इफ आय एम करेक्ट। कितें चल्लां कितें दाखोवपा सोदता मुगे रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक प्लीज टेक बॅक दॅट ऑर्डर। तुका जरी तरी खबर ना अशें म्हाका दिसता कोणे तरी डिपार्टमेंटांतल्यान ही ऑर्डर काडल्या अशें धरया। सो ही डिपार्टमेंटांतल्यान जी ऑर्डर काडली कित्या लागून काडली ती खबर ना पूण हे रिपोर्टरागे बायल ती जे कोणी हे एक्सपोज केल्ले तूं तेगे ऑर्डर परत बॅक घे आनी ते आल्लो थिंगा धाड। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप टू शो दॅट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट बायस्ड। चीफ मिनिस्टरागे हात नासलो हितू सरकारागे हात नासलो हितू ते ट्रान्सफर करपाक आनी इट हॅज हॅपन्ड बिकॉज ऑफ वॉट एवर रिजन। सो टू प्रूव दॅट यू आर नॉट इनवॉल्वड यू नीड टू टेक दॅट बॅक ऑर्डर परत दिवपाची गरज आहा। हिंगा हो दोंगर कातोल तेजी अकाउंटेबिलिटी जाय हे परत रिस्टोर करपाचें जाय आनी वन स्टेप अहेड द बीजेपी सरकार हैज टू गो एंड मार्क दिस एंटायर एरिया विच इज डैमेज एज नॉन डेव्हलपमेंट झोन स्पेशली सीज ऑफ कोरिया एंड नॉन डेव्हलपमेंट झोन कोराय तेन्ना मेसेज विल बी क्लियर। आनी आज हो जो दोंगर कातोला हे जे हिल कातोला शूड सेट एन एग्जाम्पल दॅट वायनाड असलें सिट्युएशन जाय ना जावपाक आमी हे मेजर घेतल्या। सो दिस दोंगर should be an example to all and everybody in Goa who is going to cut hills in the future, who are cutting hills, including the environment minister who has cut his hills, that Goa is not going to tolerate. धारबांदोरा हे जाग्यार येयल्ले आहे आणि चोयल जाल्यार हो आख्खो दोंगर कातोलो दोंगर कातोला झाड कातोलें आणि काल पेपराचेर येयला की टीसीपी मिनिस्टरान सांगला की 25 लाख फायन मारलो म्हणून। सो एक तें जालें। दुसरें चीफ मिनिस्टरानूय सांगलो आहा की कोणूय हिल कटिंग कोता कोणूय एनवायरमेंट डॅमेज कोता तेका स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले थिंगा ताल्याट्याक आमी रिस्पॉन्सिबल करतले जे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां अकाउंटेबल करतले। सो आज दिस इज द रायट मोमेंट जे तुमी 2 दीस पयलीं सांगलो आहा मुगे मागणें टीसीपी डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टराक की तुवें ताबडतोब 25 लाख पयलीं सद्या एक फायन मारची।